दिल्ली स्फोटाक जापसालदार आशिल्ल्यांक आमी कशेच सोडचे नात अशी शिटकावणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दिली। हो ब्लास्ट कोणे केलो ताचो तपास सुरू आसा। आमच्यो तपास यंत्रणा ताचो सोद घेतात अशें सांगीत प्रधानमंत्री मोदी हांणी स्फोटात मरण पाविल्ल्यांक आर्गां ओंपली। तशेंच स्फोटात मरण पाविल्ल्यांचो आंकडो 13 पावलो। कॅश फॉर जॉब प्रकरणातली मुखेल दुबावीत पूजा नायकान शुक्रारा केल्ल्या स्टेटमेंटाक लागून गोंयभर बोवाळ पडला। हे फाटभुंयेर गुन्यांव फाट्यान तिची आयतारा आनी सोमारा चवकशी केली। उपरांत सोमारा सांजे पूजा नायकान तो मंत्री अजून मंत्रिमंडळातूच आशिल्ल्याचो गोप्यस्फोट केल्लो। हे फाटभुंयेर जेन्ना पत्रकारांनी मुख्यमंत्र्याक प्रस्न केलो तेन्ना तांणी सांगलें हे प्रकरणात आतां नवीन FIR दाखल करपाचे निर्देश पुलिसांक दिल्यात। तशेंच ह्या प्रकरणा विशीं पुलीस सखोल चवकशी करतले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। गोंयांत कोंकणी फिल्म निर्मात्यांचेर सामको अन्याय जाला। सरकारान गोंयची कोंकणी फिल्मां तयार करप्यांक थाकाय दिवपाक गोवा फिल्म फायनान्स स्कीम चालीक लायिल्ली, पूण 2016 ते 2025 मेरेन मेळपी अनुदान बंद जाल्ल्यान गोंयच्या कोंकणी फिल्म निर्मात्यांनी खर निशेध उक्तायत। कलाकारांचेर हो अन्याय कित्याक? येसजीन केला तरी कितें असो प्रस्न निर्माण केला। मंगळारा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सरकारी अधिकाऱ्यां सयत पणजी हांगासरल्या पोरण्या GMC संकुलाची पळोवणी केली आनी फुडल्या इफ्फी 2025च्या तयारेचो नियाळ घेतलो। इफ्फीचे संचालक आनी गोंय सरकाराच्या मंत्र्यांच्या शिफारसी प्रमाण अंदू उक्तावण सुवाळो जातलो आनी तातूंत 1500 लोकांची बसपांची तांक आसा अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। 3 वरां चलपी उक्ते सुवातेर महोत्सवाचो उक्तावण सुवाळो आनी रेड कार्पेटाचो लाव लोकांक घेवपाक मेळटलो अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। सोशल मीडियाचेर धमकी दिवन गोंयकारांकडेन दादागिरीची भाशा उलोवपी चिंबलाचो पंच शंकर नायका आड आर्जीन पोणे गोंय पुलिशेंत कागाळ नोंद केल्या। NSA लागिल्ले आसतनाय पंच शंकर नायक बिंदास धमकी दिता आनी दादागिरीची भाशा उलयता हे कितें चल्लां काय म्हणून आर्जीन प्रस्न उप्रासला। हे फकत भाजपाच्या तेक्याक लागून जाल्ल्याचो आरोप करीत ताका अटक करपाची मागणी तांणी केल्या। वेंचणूक आयोगान जारी केल्ले अधिसुचोवणे प्रमाण हंजूण जिल्लो पंचायत मतदार संघ क्रमांक 9
ओबीसी खातीर राखीव दवरला. पूण हे खातीर आयोगान सर्वोच्च न्यायालयान निश्चित केल्ल्या ट्रिपल टेस्टाक पाळो दिवंक ना. ताका लागून ही अधिसुचोवणी रद्द करची म्हणून गजानन तिळवे हाणें उच्च न्यायालयात याचिका दाखल जाल्या. हे याचिकेचेर शेनवारा सुनावणी जातली. मोल्या सोमारा मध्यानराती हॉटेलांत चोरी जाली. छप्पराचे नळे काढून चोर भितर सरलो. हॉटेलात आशिल्लो गल्लो फोडून भितरली रोख रक्कम फारायली. मंगळारा सकाळी जेन्ना हॉटेलाचो धनी हॉटेलांत आयलो तेन्ना हो सगळो प्रकार उक्ताडार आयलो. हॉटेल धनियान हे विशीं पुलिशेक कळीत केले उपरांत तांणी हे प्रकरणाचो पंचनामो करून तपास सुरू केलो. मजगतीं कुळे रेल्वे स्टेशन लागीं आशिल्ल्यान कोणूय येता आनी भाड्याचे कुडीत रावता आनी अश्यो चोरयो करतात. तेन्ना लोकांनी भाड्यान दवरचे पयलीं तांची टेनंट व्हेरिफिकेशन करचें अशें आवाहन थळावो सरपंच सुहास गांवकारान केलां. साकवाळे जुवारी नगरांतल्या येल्लालिंगेश्वर मठा लागसार 2 गटांमदीं झगडी जाली. दोनूय गटांच्या लोकांनी एकामेकांचेर फातर आनी मेटलाच्या पायपान हल्लो केलो. ह्या हल्ल्यात गुरुसंगप्पा चालवाडी, शिवकुमार उर्फ भंडारी, शंकर गावडा सल्लोडगी आनी प्रकाश सल्लोडगी जखमी जाले. जखमींक उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केला. वेर्णा पुलिशेन ह्या प्रकरणाचो गुन्यांव नोंद केला. कारापूर सरवण पंचायत मंडळाची म्हयन्याळी बसका मंगळारा जाली. एका पंच वांगड्यान एका फास्ट फूड वाल्याच्या ट्रेड लायसन्साच्या बेकायदेशीरपणान नूतनीकरण केल्ल्याचो प्रकार उक्ताडार आयलो. देखून ह्या मुद्द्याचेर बसकेत गरमागरम चर्चा जाली. इतलेंच न्हय जाल्यार ह्याच पंचान एका बायल पंच वांगड्याक वायट उतरां दिवपाचो मुद्दोय बरोच तापलो. मजगती बसके वेळार पुलीस लेगीत पंचायतीन आपयले, पूण नेमके तांच्या येवपा फाटलें कारण पंच वांगड्याक खबर नाशिल्लें. मुरगांव बंदरात कोळसो हाताळणी वाडूंक ना. काल जाणी मिटींग घेतली, तांकां खंयच्यान सपन पडलें तें आपल्याक कळना. ही कोळशा खातीर मिटींग काय आनी कित्या खातीर तें कळना. वेंचणूक लागीं पावल्या ताका लागून सगळ्यांक घेवन फुडें वचपाचो विचार बी आसतलो अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें.
दिसपट्टे घडपी अपघातांचे प्रमाण उणें जावपाचेच नांव घेना। मंगळारा सकाळीं कामशेतच्या पुणे मुंबय महामार्गार जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात एका बायलेक जीव वगडावचो पडलो। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण वारकऱ्यांच्या पंगडाक वेगान येवपी एका कंटेनर ट्रकान धक्को दिल्ल्यान हो अपघात घडलो। एका बायलेक मरण आयलें जाल्यार कांय जाणांक दुखापत जाली। दुखापत जाल्ल्यांचेर सध्या उपचार सुरू आसात। मंगळारा आंध्र प्रदेशच्या वय्यूरू गावात जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात 4 जाणांक मरण आयलें। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ज्या गाडयेन ही 4 जाणां वतालीं ती कार सर्व्हिस रोडार खंय उमटली। ही कार विजयवाडा ते मचिलीपट्टणम वताली अशें कळटा। ह्या अपघातात 3 जाग्यारूच मरण आयलें जाल्यार एकल्याक उपचारा वेळार मरण आयलें। ह्या अपघाताचो फुडलो तपास सुरू आसा। मंगळारा तेलंगणाच्या नालगोंडा जिल्ह्यात एका खासगी प्रवासी बसीक अचकीत उजो लागलो। उजो लागताच उजो पालपी दळाच्या जवानांनी घडणूक थार पावून उजो नियंत्रणात हाडलो। ह्या घडणुकेत सुदैवान 29 प्रवासी सुखरूप वाटावले। मात उजो नेमको कसो लागलो तें मात स्पश्ट जावंक ना। तामिळनाडूच्या अरियालूर जिल्ह्यात एलपीजी सिलिंडर घेऊन वचपी एक ट्रक उमथलो। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण वळणाचेर पावतकीच ट्रक चालकाचो ट्रकावेलो ताबो गेल्ल्यान हो अपघात घडलो। फाटल्यान गॅस सिलिंडर आशिल्ल्यान व्हड उजो लागलो। ट्रक चालकान आपलो जीव वाटोवपाक उडी मारली खरी, पूण ताका दुखापत जाल्ल्याचें कळटा। ताका सध्या उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत भरती केला। सोमारा राती दिल्लीत जाल्ल्या स्फोटाच्या फाटभुंयेर रेड फोर्ट तशेंच लाल किल्ला मेट्रो स्टेशन 3 दिसां खातीर बंद आसतलें। सोमारा जाल्ल्या भिरांकूळ घडणुकेत 8 जाणांक दुर्दैवी मरण आयिल्लें जाल्यार 24 जाणांक गंभीर दुखापत जाल्ली। ह्या घडणुकेचो खोलायेन तपास करपा खातीर ह्यो सुवातो बंद दवरिल्ल्याचें कळटा।
केरळच्या आलापुझा जिल्ह्यात जाल्ल्या धाडीत गुळे वखदां विरोधी पंगडान गुळे वखदां विकपी एका टोळयेचो पर्दाफाश केलो. मेल्ल्या म्हायती प्रमाण हातूंत आस्पाव आशिल्ल्या तिगांक अटक करून तांचे कडल्यान 2.2 किल कॅनाबिस, 4 ग्राम मेटाफेटामाइन आनी 334 MDMA गुळयो जप्त केल्यात. हालीसराक खुबशे तरणाटे भुरगे गुळे वखदांच्या वेव्हारात घुसपिल्ले दिसून येतात. देखून ह्यो कारवायो सुरूच आसा. दिल्लीत वाडट्या हवा प्रदूषणाक लागून थळाव्या लोकांक त्रास जाता. ह्या प्रदूषणाक लागून थळाव्या लोकांक स्वास घेवपाक अडचण जाता. हे जर प्रदूषण वाडत रावलें जाल्यार आनीकूय भलायकेचेर परिणाम जावं येता. कामाक वचपी लोकांक जाल्यार तोंड बांदून कामाक वचचें पडटा. सरकारान कितेंय तरी उपाय काडून वाडटें हवा प्रदूषण थांबोवचें म्हणून मागणी जावपाक लागल्या. पटनात सध्या डेंग्यूच्या दुयेंसान मान वयर काडल्या. मेल्ल्या म्हायती प्रमाण फाटल्या 2 दिसांनी दोगांक मरण लेगीत आयलां. तशेंच डेंग्यूचे कांय दुयेंती हॉस्पिटलांत उपचार घेतात. थंडी, जोर, आंग दुखप ही डेंग्यूची मुखेल लक्षणां जावन आसात. कोणाकूय अशी लक्षणां दिसून येत जाल्यार रोखडेच लागसारच्या भलायकी केंद्रात दाखल जावचें अशें आवाहन दोतोरांनी केलां. मोणारा मंत्री दिगंबर कामत हांणी मडगांव नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकार हांच्या चेंबरा खाला जनता दरबार घडोवन हाडलो. प्रशासनातल्या लोकांक जे ल्हान ल्हान त्रास सोंसचे पडटात ते सोडोवपाकूच जनता दरबार घडोवन हाडिल्ल्याचे मंत्री दिगंबर कामत सांगतात. आयज जायते जाण आपल्या समस्या घेवन आपल्या कडेन आयिल्ले. आपल्याक जे शक्य आसा ते आपणे सोडयल्यात अशेंय तांचें म्हणणें. दिवचल सरवणाच्या गोकुळवाडा वाठारांत लोकवस्ती लागीं गव्यांचो वावर वाडला. रातच्या वेळार हे गवे बागायतींनी घुसून बागायती पिकांची नासधूस करतात. बागायतींनी भोंवतना गव्यांची पावलाय लागिल्ली दिसून आयल्या. लोकवस्ती लागीं कळपान भोंवपी ह्या गव्यांक लागून लोकां मदीं मात भिरांत पातळ्ळ्या.
ढवळे अंडरपास रस्त्या कुशीक कोयराचे ढीग वाढत आसा। ह्या कोयराक लागून येवच करप्यांक तशेंच लागसारच्या वाठारांतल्या लोकांक त्रास सोंसचो पडटा। तांच्या भलायकेचेर लेगीत परिणाम जावपाक लागला। देखून ह्या सुवातेर कोयर हाडून उडोवप्यांचेर खर कारवाय करची तशेंच संबंधीत पंचायतीन ह्या प्रकारान लक्ष दिवन हो प्रस्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी थळाव्यांनी लावन धरिल्ली आसा। हालीसराक सोरो न पिवपी लोकांमदी लेगीत लिव्हर कॅन्सराचे दुयेंस सापडपाक लागला। जे कोण सोरो पियेता सिगार ओडटा तांकांच हे दुयेंस निर्माण जाता अशें आमकां दिसतालें, पूण तशें अजिबात ना। आतां तरणाट्यां मदीं लेगीत हें दुयेंस दिसून येता। हाचे फाटलें नेमकें कारण स्पश्ट ना, पूण खंय तरी आहार सारको नाशिल्ल्यान हें दुयेंस निर्माण जावपाची शक्यताय आसा। भारतात काळजाच्या दुयेंसान मरण येवपाच्या घडणुकांनी वाढ जायत आसा। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण कोविड महामारीच्या काळा उपरांतूच ह्या घडणुकांनी वाढ जाल्या अशें दोतोर सांगतात। आजकाल तरणाट्या भुरग्यांक आनी 40 वर्सां पिराये सकयल्या तरणाट्यांक काळजाचें दुयेंस जाता। हाका लागून दिसपट्टे भलायकेचो चॅकअप करप गरजेचो। तरणाटी भुरगीं घरचें पौश्टीक जेवण सोडून भायलें खाण खावपाक पसंती दितात, पूण हें खाण खंयच्या वातावरणांत तयार करतात तें मात आमकां खबर नासता। हालीसराक तरणाट्या भुरग्यांमदी कॉलन कॅन्सराच्या दुयेंसान वाढ जाल्या। चड करून 20 ते 30 वर्सां पिराये मदीं हे कॅन्सर जाल्लो दिसून येता। हाच्या फाटलें कारण म्हळ्यार दिसपट्टो सोरो पिवप तशेंच सिगार ओडप। हें सगळें जर टाळत आनी योग्य आहार घेत जाल्यार भलायकी बरी उरपाक शकता। भारतात लंग कॅन्सराचे प्रमाण वाढपाक लागल्यात, पूण महत्वाची गजाल म्हळ्यार हे दुयेंस चड करून 40 वर्सां वा ताचे सकयल्या पिरायेचेर जाल्ले दिसून येता। सोरो न पिवपी तशेंच सिगार न ओडपी लोकांमदी लेगीत हे दुयेंस सापडटा। एका 31 वर्सां पिरायेच्या बायलेक ह्या दुयेंसान मरण लेगीत आयिल्ल्याचें आयकुपाक येता। तिका कसलेंच व्यसन नासतना हें दुयेंस निर्माण जालें।